इवनिंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग। कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी। आम्ही बी बरी आसात। आणि आयज जो हो तुम्ही आता व्हिडिओ पळयता पळय तो क्रिसमसाच्या दिसाचोच। काल जर तुम्ही पळयल्लो पळय तो क्रिसमसाचो फर्स्ट हाफाचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो तुम्ही पळयल्लो। आणि आता हो जो तुम्ही व्हिडिओ पळयता पळय तो क्रिसमसाचो सेकंड पार्ट। म्हटल्यार ॲक्च्युली जालें कितें, काल जर तुम्ही व्हिडिओ पळयलो पळय क्रिसमसाचो म्हटल्यार तितून हांवें तुमच्या वांगडा रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर केल्ली। चिकन बिर्याणी रेसिपी, म्हाज्या स्टायलीन चिकन बिर्याणीची रेसिपी हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केल्ली। सो आनी मुखार आनी कांय ना न्ही अशें म्हणून हांवें कितें केलें, क्रिसमसाचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो थंयच एंड केलो। म्हटल्यार रेसिपी शेअर केली, रिव्ह्यू दिलो तुमकां आनी व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड केलो। आणि आता हो जेवता जेवता म्हाका म्हणपाक लागलो की ना क्रिसमसा आयज क्रिसमस न्ही, आपूण बी घरा कडेन ऑलरेडी आसा, चल आपूण आयज तुका खंय तरी भोवपाक व्हरता म्हणपाक लागलो। सो हांव आनी टायम करता, हांवें म्हटलें हा चल या अशें म्हणून। आनी मागीर अशें बी चिंतल्यार हे व्हिडिओ तर हांवें एंड केलो अशें म्हणून। मागीर अशें म्हटलें चल आसूं सेकंड पार्ट जो आसा पळय म्हणजे सेकंड व्हिडिओ न्यू व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करया अशें म्हणून। तर जेवता जेवता आमी अशें डिसायड केलें। डिसायड करपाचें कारण म्हटल्यार कितें जाणा, आतां तुमी म्हणटली कालचो सुद्दां तुमी व्हिडिओ पळयला, सो थंय बसून तुमी म्हणटली की क्रिसमस तुमकां कोणें आपोवना, तुमी कोणागेर वचनाका म्हणून। तर पळयात दोन डिफरंट क्वेश्चन तुमचे की तुमकां कोणी आपोवना आनी तुमी कोणागेर वचनाका म्हणून। दोनी क्वेश्चनाचे आन्सर्स जे आसा पळय ते डिफरंट। म्हटल्यार क्रिसमसाक इन्विटेशन भरपूर आसा, हेका बीन आसा म्हाका बी आसा, बट आमी कोणागेर वचना कारण अशें की वचपाक लायक ना जावं आमकां वचपाक नाका अशें ना। म्हाका जे इन्विटेशन्स आसा पळय ती म्हाजी फ्रेंड्स बी जी आसा पळय ती मडगांव सावड्ड्या ते सायडीची सांग्यार थंग म्हळ्यार म्हाजी ती क्रिश्चन्स फ्रेंड्स सांग्यार आसा, मडगांव आसा, सावड्ड्या आसा, मडगांव बी खूब जाण आसा, बेनावलीम बी ते सायडीच्यान। सो तेंच्यांनी म्हाका इन्वायट केला क्रिसमसाक, बट इतले पयस वचून येवप पॉसिबल जायना न्ही अशें म्हणून हांव वचना। आनी ह्या सायडीच्यान जे काणकोण बी सायडीच्यान हेचे फ्रेंड्स आसा पळय तेणें आपयला, खूब जाणांनी आपयला। तेजो एक फ्रेंड बी आसा जो 2-3 दीस जाले कॉल करीत आसा, आयज सुद्दां कॉल केला इतलो मरे म्हणून। सो हो म्हणटा, बट ताका वचपाक न्ही ऑड जाता। तुम्ही आता म्हाजे कितली वर्सां जाली व्हिडिओ पळयता, तुमकां खबर आसतलें हांव म्हाज्या रिलेटिवागेर वयता, तेज्या रिलेटिव्सागेर वयता, हांव म्हाज्या फ्रेंड्सांगेर वता, बट तेज्या फ्रेंड्सागेर तुमी केन्नाच पयलें आसपाना की आमी वतात ती। कित्याक आनी वचपाक अशें ऑड जाता। तो मनीस असो म्हटल्यार तेका न्ही जे कोण तेजे फॅमिलियर फ्रेंड्स आसा, जे रेग्युलर फ्रेंड्स आसा तेंचे कडेन बरे भशेन उलयतलो, भायर मेळटा तेन्ना सगळो प्लॅन करतलो, सगळें करतलो, बट तेका न्ही कोणागेर वचपाक म्हळ्यार ऑड जाता। ऑड इन सेन्स तेका लज दिसता वचपाक। सो तेका लागून आमच्यांनी वचप जायत ना क्रिसमसाक। आतां म्हाका इन्विटेशन्स आसा म्हाज्या फ्रेंड्सागेर, हांव तेका घेवन वचपाक शकता, ना चल म्हाका वचपाक जाय म्हाज्या फ्रेंडा या अशें म्हणून। तशें म्हटल्यार तो येता म्हाज्या वांगडा, बट इतले पयस कितें वयतली न्ही, मडगांव बेनावली इवन सांग्यार सुद्दां खूब पयस जाता न्ही अशें म्हणून। आनी आतां तेज्या फ्रेंडागेर हांव तेका जबरदस्ती करून कशें व्हरप की ना म्हाका तुज्या फ्रेंडागेर वचपाकच जाय अशें म्हणून। सो तेका लागून वचप जायना। हांव बी म्हणत आसलें तेका या रे आमी क्रिसमसाक या रे म्हणून। सो पळोवया म्हटलें। आनी आतां उदो दनपारां म्हाका जेयता आसतना म्हणटा तुका आपूण खंय व्हरता खंय, म्हटल्यार कित्याक हांव म्हणटलें न्ही सांजचें आतां क्रिसमसाक खंय या अशें म्हणून, म्हाका आतां तुका आपूण खंय व्हरता खंय। सो म्हणून म्हटलें चल व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करया। आजून प्रॉपर प्लॅनिंग अशें जालें ना, म्हाका खंय या अशें म्हणून। खंय वचपाची प्लॅनिंग जाल्या, बट खंय तें प्लॅन जावना। सो पळोवया खंय कितें व्हरता तें। मोस्टली आमी अशें चिंतलां की हांव चिंततालें हो जर आयज म्हाका हेजे फ्रेंडागेर खंय क्रिसमसाक व्हरना न्ही जाल्यार आमी करावळीक या म्हणा। कित्याक पयर जी गेल्ली पळय आमी त्या दिसा तुमी पळयलां कितली गर्दी, पांय घालपाक जागो नाशिल्लो, कांयच शॉपिंग कांयच करपाक मेळूच ना। सो थंयच्यान हांवें थोडेशे एक इयरिंग्स बी हाडलेली, ती आसा दाखयता तुमकां मागीर कितें हाडलां तें। इफ सपोज आयज जर वचप जालें न्ही, आयज कितें घेतलें पळय तें मागीर एट अ टायम तुमकां सगळें हांव दाखयतां। सो म्हटल्यार पयलीं व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करया अशें म्हणून। आनीक आतां जस्ट जेवन किचन क्लिनींग बिनींग केलें, आयदनां बिदनां धुवलीं आनी कस्टर्ड केल्लें, आयज क्रिसमस न्ही अशें म्हणून। सो तें आसा, सो तेंच हांव सर्व करतालें। करता म्हटल्यार चल पयलीं व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करून घेवया अशें म्हणून। सो दाखयता तुमकां हांवें काल न्ही कस्टर्ड आनी केक करून दवरलेलो। सो बिर्याणी तर तुमकां दाखयली हांवें कालच्या व्हिडिओन, आयज आतां तुमकां दाखयता कस्टर्ड आनीक केक जो हांवें केल्लो पळय न्हू तो। चलात किचनान। सो हे हांगासर कस्टर्ड जस्ट हांवें फ्रिजांतल्यान भायर काडलां, राती करून दवरलेलें हांवें फ्रिजान। आनी केक केल्लो रवा केक आपल्या सोंपयलो, थोडोसो सुल्ला, काल केल्लो न्ही, काल राती टेस्टाक म्हणून खालो आनी सकाळीं खालो। आतां थोडोसो सुल्ला तो इल्लोसो केल्लो हांवें,
तर कस्टर्ड जसं पण ते सर्व करून घेऊया पहिली. काजू बियो बारीक कशो कट केल्ल्यो का दोगांकय न्ही फ्रुट्सा वांगडा न्ही कस्टर्ड आवडना, ड्राय फ्रुट्सच घालून आवडटा. बट आयज फ्रुट्सा वांगडा ट्राय करूया म्हणपा लागलो. हो डाळीम आनी बनाना जे आसा पळय तेच घातला, एप्पल बी घालूना. सो आनी हें एक बारीक वाटेन. आतां तुमी म्हणटा तिसरो मनीस कोण आसा का म्हणून. तिसरो मनीस काय कोण ना, तुमकां दाखयता एक ट्रीक म्हजी. सो हे पळयात कस्टर्ड घे रे, टेस्ट करून सांग कसं चलतें. आमी मोस्टली हेंच घालून खाता, कितें ड्राय फ्रुट्स. आयज हेका मूड येयलो फ्रुट्स घालपाचें, पण हांवें 2च फ्रुट्स घातले. चडच घालतें भाजी शिजता म्हणून. हेचे ऑल टायम फेवरेट. मस्त जाला. आमकां न्ही चड दाट अशें जाता पळय क्रीम अशी तशें बी आवडना, चड पातळ बी आवडना, मिडियम थिकनेसाचे. सो तशेंच केला. एका बी तशेंच आवडटा. कितें कस्टर्डाचो स्टॉल, बिर्याणी आनी कस्टर्ड गाडो गाडो स्पेशल. सो आनी म्हाजी ट्रीक कितें खबर आसा तुमकां. हो केक जो आसा पळय ना तो हितून घालप. हेगे तोंड कितें जालें पळय. आनी हो न्ही असो करून हितून घालून खावप. इतलो मस्त लागता जाणा. हो न्ही आतां म्हणटलो, आतां ट्राय करपा दिलो न्ही नेक्स्ट टायम बी मागतलो. म्हाका न्ही असले ऑड कॉम्बिनेशन्स खूब आवडटा. सो हे पळयात मातसो न्ही तो सोक जावपा जाय भितर. वन लागता. इल्लो ट्राय कर. इतलोसो दिता. ट्राय तरी करून पळय. ट्राय केले बगर कशें कळटलें. मस्त लागता. इतलो बरें लागता ना. तुमी केन्नाय ट्राय करून पळय. अशें कस्टर्ड केलें न्ही जाल्यार तितून केक घालून. हो केक हांवें केल्लो तो. सो मस्त लागता. म्हाका आवडटा अशें करून. आयस्क्रीम केक खायना तूं त्या टायपूच. वन तू कस्टर्ड प्लेन कसा खावपा ना. सो तुम्ही एकदा ट्राय करून पळयात अशें खावन. खरें बरो लागता. 5 या भायर सरया करून न्ही आतां 5:45 जाली आनी आजून आमी घरा कडेनच आसा. जेन्ना केन्ना आमकां पळय खंय वचपाचें आसता पळय न्हू त्याच दिसा त्याच टायमार हेका न्हिदपाक येता. आतां आमी 5 या म्हण डिसायड केलें न्हू. हेका सारकी 4:30 न्हीद येवपा लागला. पूण मातसो न्हिदता म्हणपा लागलो. 6:15 उठला आनी आतां रेडी जाता व्हरता. मागीर 5:45 जाली. एवरी टायम तशेंच आसता. खंय वचपाचें आसता पळय तेन्नाच तेच टायमार सारकें. सो 5:45 जाली. भायर बी असो झिळमीळ जावपा लागलो. वत बी गेले दमटी जाली म्हळ्यार काळोख जावपाक गेलो. तर आतां आमी भायर सरता वचपाक. सो अजून अशें डिसायडेड ना की खंय या कितें करया म्हणून. कारवार वता पळयता. जर तर करावळीची शॉप्स बी लागलेली आसा न्ही जाल्यार थंय वतली. नाजाल्यार कारवार अशी एक बारीकशी पासे मारून येतली. एक्चुली आमचो न्ही काणकोण सायडीन वचपाचो प्लॅन आशिल्लो. मागीर हेका न्हीद येयली न्ही. आतां 1:30 जालो. सो तेका लागून न्हिदलो कोण. म्हाजेर बील का म्हणटा. सारकी खंय वचपाचें एक अर्दवर पयलीं न्हीद येता तुका. वचपा त्या दिसान ज्या दिसा खंय वचपा आसना पळय त्या दिसा न्हीद येयना तेका. अशेंच एवरी टायम. सो आतां ते भायर आनी बायक आनी घेवन या खंय या ते या बायक आनी. सो चला भायर सरता पयलीं हांगच्यान. मेळटा मागीर तुमी पळयता खंय पावता कशें कितें तें. थंय पावतकीर कळटलें. तें आनी चलो. पयर जितली गर्दी आशिल्ली पळय न्हू तितलीच गर्दी आयज बीन आसा. इतली कार आनी बायक पार्किंग जाणा गाडयो लावपाक मेळना. पळयता आमी हांगसर लायले सोदून सोदून. बरी जाली गाडी हाडूना ती. कार हाडलेली न्ही जाल्यार आनी हें जाता आशिल्लें. आनी रश तर भरपूर आसा भितर. सगळें चालू आसा. आमी आयज जायंट विलाचेर या रे प्लीज. कित्याक कसो येना हो जायंट विलाचेर. म्हाका हांगा ते हितू बसया हांवें ट्रेनी बसयत खो म्हाका सांगता. हो तांकां तुटन पडना ते. या पळय आयज भरपूर रश आसा.
किती वैर होईत रे. थोडी जण जीव हाती घेऊन बसल्या, थोडी जण जीव हाती घेऊन बसल्या, थोडी जण मस्त बसल्या. लहान भुरग्या ट्रेनी बसपाक कितले टाइम झाला? 6:30 जण. इतलं काळोख झालं पळय भायर. आणि त्या सायडीन म्हटलं हांगा भितर गर्दी, ती गर्दी हांगा आनी पळय त्याच्या चड गर्दी. थंय गर्दी म्हणून आमी हे सायडीन येयल्ली भायर बिचार. पळय हांगसर बी भरपूर गर्दी. इतली गर्दी पळय. सो थोडेशें कितें घेतलां, शॉपिंग केला, मागीर दाखयता तुमकां घरा व्हरून. आयची आनी परची शॉपिंग दोन्ही टोटल दाखयता मागीर. सो जस्ट न्ही आमी पावली घरा कडेन. जस्ट मी आत्ता जस्ट पावले. 5 मिनटां बी जाली आसतली पावून. 7:10 सुमार जाली. ऑलमोस्ट एक 7:05 सुमार पावली. तर म्हटलें सगळे बाकीचे कित्याक हात घालचे परस जावं किचनाक वयचे परस न्ही पयलीं म्हटलें जे कितें हाडलां पळय न्ही तें दाखोवया अशें म्हणून. मागीर एकदां कित्याक कामाक लागलें मागीर तशेंच उरता. मागीर तुमी म्हणटले हांवें दाखोवच ना अशें म्हणून. चड कांय हाडूं ना तुमकां. जशें हांवें सांगलें आनी एज डिसायडेड न्ही हांवें जें कितें जाय गरजेचें अशें दिसता पळय तेंच घेतलां. खूब टायम अशें जाता न्ही म्हाज्याच वांगडा न्ही तुमच्या सगळ्या वांगडा बी अशें जाता आसतलें की आमी खूब कडेन वता आनी मागीर थंय बरें दिसता म्हणून घेता. गरज आसूं नसूं आमकां अशें हांव बरें दिसलें केन्ना तरी उपयोग पडटलें, केन्ना तरी हांव यूज करतलें अशें म्हणून घेवप जाता. म्हाज्या वांगडा तर एवरी टायम तशेंच जातालें. एक वस्त गरजेची हाडटालें हांव आनी 10 वस्तू ज्यो आसा पळय त्यो मागीर केन्ना तरी उपयोगाक पडटलें म्हण हाडटालें. सो आतां न्ही हांवें खूब कमी केलां हें म्हणल्यार अशें करून अननेसेसरी थिंग्स हाडपाच्यो कंट्रोल करपाक ट्राय केलां स्वताचेर. सो सगळ्यात पयलीं न्ही एक हें हाडलां कितें क्लीन करपाचें वणट जावं फॅन बी अशें करून क्लीन करपाचें. हें हांगासर एका एटॅच करपाचें. ही जी आसा पळय न्हू अशें करून लांब जाता. सेल्फी स्टीक आमची कशी आसता त्या प्रमाणे. आनी हें क्लीन करपाचें अशें करून हांगा खंय मदल्यान बँड जाता तें खंयचे तरी सायडीन. ह्या सायडीन खंय तरी बँड जाता पळय अशें करून. सो तें हाडलें हांवें एक. आनीक हें न्ही तो 350 समथींग सांगतालो. 150 हाडला. बरें मेळ्ळें न्ही 150. तेणें 150 व्हर म्हटलें म्हणून हाडलें. बट आयज अशेंच करून हांवें 150 बेश्टें मागलें तेणें दिलें बीन. सो म्हणून म्हटलें घेवया अशें म्हणून. सो हें एक हाडलां 150 रुपीजांक. आनीक 100 रुपीजाचो सेल आशिल्लो. मागीर 100 रुपीजांक 3 वस्तू. कितेंय काड 100 रुपीजांक 3 वस्तू. सो जस्ट म्हळ्यार एका बेश्टें पळोवया म्हणून. हांव म्हणटालें कित्याक तें बेश्टें फालतू बारीक बारीक कांय यूज जायना मोडटा बिडटा अशें म्हणून. सो म्हटलें एका बेश्टें पळोवया रे अशें म्हणून. हांवें पळोवपाक वयतकीर घेवपाक दिसता न्ही अशें म्हणून मागीर हांवें घेतलें. हें एक मॅक्शर घेतलो. म्हाजे कडेन आसा तो बरो इतलो व्हडलो आसा असो रावंड इतलो व्हडलो. हेज्या डब्बल टिब्बल आसा. सो हो एक बारीक घेतलो. आनी जो म्हाजे कडेन आसा पळय न्हू तो एक्चुली बरो यूज जाता. बट हांगासर न्ही मोदी तेका असो करून बुराक आसा आनी जें कितें आमी मॅश करता पळय तें भितर वता आनी मागीर तें बरें जर फापडून काडलें सुद्दां न्ही भितर उरताच. सो अशें म्हणून हांव तो यूज करनाशिल्लें. सो हो आतां हाडला. हेका बुराक ना. मागीर न्ही तें यूज करून करून हांगा बुराक पडलो आसा तेका. सो तेका लागून हो एक बारकेलो हाडलो समतोच आतां. बरो आसा हें वुडन हांगासर. हो एक घेतलो. सेकंड हें एक घेतलें. हातीन केन्ना अशें विस्क करपाक बऱ्याक पडटा न्ही अशें म्हणून. सो हें एक घेतलें. हें मातशें हलकें अशें क्वॉलिटीचें बट ओके. आनी थर्ड हो एक ब्रश घेतलो ऑयल लावपाक. पॅन बी पोळे बिळे काडटा तेन्ना बऱ्याक पडटा न्ही अशें म्हणून.
सो हो एक घेतला. एक जो आसा पळय म्हाजो तो हांगासर न्ही असो ताका कट पडला लायट असो तो, म्हळ्यार कितें जालें एकदां हांवें यूज केला अशें करून गरम तव्याचेरूच दवरलो तो हांगासर मेल्ट जालो, ताका लागून तो असो हें जाला मोडपाक येयला, ताका लागून हांवें हें घेतलें. सो हें 100क 3 वस्तू बऱ्यो चीप मेळ्ळ्यो. पयर हांव मारगांव गेल्लें पळय न्ही थंय फेरी लागली तेन्ना 100 रुपीसांक एक हें सांगता, म्हळ्यार 120 सांगतालो तो म्हाका 100क व्हर म्हणटालो. सो आतां 100क 3 मेळ्ळे म्हाका. नेक्स्ट न्ही हांवें हांगासर स्टँड घेतल्या आयदनां दवरपाची. ही स्टँड खूब आसा म्हाजे कडेन, खूब म्हणजे खूब आसा, स्टील म्हाका पावत ना. हांव कितें करता डबे बीन जे दवरिता पळय न्हू वट्या पोंदाक तेच्या पोंदाक ही स्टँडां दवरिता. सो ताका लागून म्हाका खूब लागता ही. हांव डायरेक्ट अशें करून जमनीर दवरिना, संवयच जाल्यार ताका लागून म्हाका खूब लागता म्हणून ही घेतल्या. बरी आसा क्वॉलिटी, हेवी बी बरी आसा. 100 रुपीसांक 3 कशी परवडटा म्हणून खबर ना. सो हे एक घेतल्या त्या शॉपार 100 रुपीसांक 3 आनी ही एक घेतली 100 रुपीसांक 3. सो हे 200चे घेतले हांवें त्या शॉपार. आनी हे जे तुमकां आतां म्हटल्यार दाखयलां पळय ते हांवें आयज घेतला. आनी पयर गेल्ले पळय न्हू तेन्ना हांवें चड कांयच हाडूं नाशिल्लें, फक्त इयरिंग्स. आयज बी 2-3 कडेन पयली बीन हो घे म्हणटालो म्हाका. मागीर हांवेंच म्हटलें आसूं नाका खूब घेतल्या आनी पयलींची बीन आसा म्हणून. सो दाखयता तुमकां. ही न्ही 100 रुपीसांक 3 घेतली हांवें. फर्स्ट पेर हो घेतला. पेत अशें करून रावंड आसा. इंडियन वियर्स आनी वेस्टर्न वियर दोनीचेर बरें दिसतलें अशें म्हणून हे मल्टी कलराचें घेतला एक इयरिंग. आनीक सेकंड पळय हे घेतला. अशा रितीन आसा व्हाईट कलरची आनी वयर जो आसा पळय तो प्लेन हा आनी सकयल हा ताका चारी सायडीच्यान डायमंड आसा. सो 1 पिसाचे बरें दिसता न्ही म्हणून घेतला. आनीक नेक्स्ट हे घेतले डूल. सो हे एक घेतल्या झुमका. हे 100 रुपीसांक 3 आनीक त्याच्या नंतर हे घेतलं. हे 30 रुपीज ईच. 30 रुपीसांचो एक हो इयरिंग जो आसा पळय न्हू हो, सॉरी उलटा आसा असो आसा. फाटल्यान कांय ना, ओपन आसा. सो हो एक घेतला. आनीक हे 50 रुपीसांक एक घेतला इयरिंग. वेडी ज्यो आसता पळय न्हू त्यो. सो ब्लर जाता हेचेर असं हांगच्यान दिसता पळय सारको. सो ही एक वेड घेतल्या आनीक ही एक वेड घेतल्या. ही डायमंडाची, डायमंड विथ पर्ल. आनी हे मातशे फॅन्सी टायप डायमंडाचे. सो इतली ही इयरिंग्स घेतल्या हांवें. म्हणल्यार 6 जोडी ज्यो आसा पळय त्यो हांवें इयरिंग घेतल्या. त्यो पयर घेतलेल्यो. आनी हे एक मोबायला कवर घेतला. म्हाजे कडेन जे आतां इन यूज आसता पळय न्हू ते आयफोनाची येता पळय न्हू ती प्रोटेक्शन आनी हें आनी तें म्हणून म्हाजे कडेन फॅन्सी अशें कवर नाशिल्ले. सो हे एक कवर घेतले. सो हे एक फॅन्सी अशें घेतला. म्हाका अशें कवर एक जाय आशिल्लें. ती आसा ती सगळी म्हाजी फॉर्मल टायप अशी. सो म्हणून हे एक फॅन्सी टायप कवर घेतला. आनी हे घेतले 100 रुपयांक 2 गमला कुंड्यो. सो ह्यो 2 घेतल्या कुंड्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो 100क 2 बरे आसा प्लास्टीक बीन. आनी पयर आमी सेम हे हाडलेले हेज्या मातशी बारीक स्क्वेरान हाडल्या बागायतदारांतल्यान. ती आमी आय थिंक 90 रुपीसाक एक हाडल्या. हेज्या मातशी बारीक आसा बट स्क्वेरान आसा. ही 100क 2 क्वॉलिटी बी सेम आसा. सो ताका लागून ह्यो 2 घेतल्यो म्हाका जाय आशिल्ल्यो म्हणून. एक्चुअली आमी त्या दिसांनी असल्योच व्हडली सायज घेवपाक घेतली बट ही सायज नाशिल्ली थंय अवेलेबल म्हणून ती बारीक घेतली मागीर स्क्वेरान. तसलीच आशिल्ली. सो ह्यो आतां 100क 2 हाडल्या. सो इतलें सगळें हाडलां आनी कांय हाडूना हांवें. मागीर चड भोंवलें न्ही. भोंवलें आमी एक्चुअली आतां दोनी टायम गेली, दोनी टायम भरपूर भोंवली अशी बट चड अशें कांय घेवपाक वचना. एकदां मागीर कितें पळोवपाक लागलें मागीर घेवन दिसता आनी मागीर हॉबी म्हणटा हें घेयना तूं घे तूं बरें आसता नाका म्हणल्यार घे तूं म्हणटा मागीर मागीर मायंड चेंज जाता. सो ताका लागून आसूं म्हटलें. आनीक अशें जें कितें जाय अशें आतां इयरिंग्स बीन हांव काय भांगराची घालना अशें ना की म्हाजे कडेन ना, भांगराची भरपूर आसा बट
म्हाका न्ही खोटी इयरिंग्स खूब बरी दिसता. म्हाका भांगराची इयरिंग घातले न्ही कान खाता दुखता म्हाजे. आतां घालून गेलें हांव खंयच्यान लग्नासान 1-2-3 वरांनी येवन ती काडपाक गेलें न्ही इयरिंग्सूय येयना भायर सुजलेल्या भशेन जाता आनी दुखता कान बी. मागीर 2 दिसांनी कानाक कांय घालपाचें ना. तेका लागून हांव असलीच यूज करता. आनी म्हाका इयरिंग्साचो भरपूर शॉक. अशें करून मोटी मोटी हे बी आसता पळय झुमकास बी म्हाका खूब लायक. मोटी मोटी आतां तरी हांव मातशें कमी केलां लग्न जाल्ल्याकच. नाल्यार पयलीं जे कोण म्हाका पयलींसान वळखता पळय न्हू बिफोर मॅरेज बिफोर वेडींग सो तांकां खबर आसतलें हांव इयरिंग बी डेली कामाक वता आनी बी इतली मोटी घालून वतालें. म्हाका खूब आवडटा इयरिंग. आतांच तरी मातशी कमी केलें हांवें म्हळ्यार मोटी सायज घालना बारीक घालता. सो हे पळय ही आशिल्ली म्हाजी शॉपिंग. इतलेंच हाडलां आनी हांवें कांयच हाडूं ना चड. सो म्हटलें तुमकां पयलीं दाखोवन घेया मागीर एकदां उरलें न्ही तशेंच उरता अशें म्हणून. तर आतां 7:30 जावपाक येयली. जेवणाचो प्रोग्राम जो आसा पळय तो करपाक जाय. म्हटल्यारच आयज बिरयानी केल्ली आसा न्हू तें सगळें गरम करपाक जाय. आनी पळयता हो आतां बिरयानी खाता काय आनी कितें करया म्हणटा तो. सो पळोवया कशें कितें तें हेका विचारपाक जाय. त्याच्या पयलीं आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी एक नवो इंट्रस्टींग व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा जाल्यार चॅनल बी म्हजो सबस्क्रायब करा. चलत मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.